गोंयभर सध्या एकूच आवाज चल्ला, तो म्हणजे आमचो आवाज विजय. ही संकल्पना घेऊन आम्ही ह्या संकल्पनेचे लॉन्चिंग हांगारूच आमच्या पणजेच्या हेड ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्साच्या द्वारे आम्ही त्याचे लॉन्चिंग केल्लें. त्याच्यानंतर आम्ही ही सुरुवात 29 तारखेक पेडणे तालुक्यानसून केली. पेडणे, बार्देस, तिसवाडी आणि बिचोली सत्तरी असे उत्तर गोंयचे आम्ही तालुका कंप्लीट केले. आणि ते कंप्लीट करत असताना जेन्ना आमी पेडण्यान सुरवात केली त्या वेळाचेर एक वेगळो अनुभव आमकां अनुभवपाक मेळ्ळो. विजय बाब जेन्ना लोकांचो आवाज आयकपाक जेन्ना बसलेले तेन्ना स्थानीक थंयसरल्या ग्रासरूट लेवलच्या स्तराचेर जे लोक एकवटले आनी जेंच्यांनी आपलो आवाज म्हणपाचो जो थंय प्रयत्न केलो तितूनसून वेगवेगळे विशय उघड जाले. म्हणजे खऱ्या अर्थान सरकारा बद्दलचो जो आक्रोश, जी एंटी इन्कम्बन्सी म्हण किंवा सरकार अपयशी ठरलां हें त्या सामान्य मनशाच्या आवाजा वचून कळपाक लागलें. जेन्ना आमी पेडण्यान हें सत्र सुरू केलें, मांद्र्या गांवांसून आमी पेडणे तालुका म्हणून जेन्ना मांद्र्यान सुरू केलें तेन्ना वेगवेगळे विशय भेटसयणारे आमकां थंयसर आयकपाक मेळ्ळे. तेतूंतसून सगळ्या विशयांनी वचना, कारण थंयसर स्थानीक ज्या वेळाचेर ज्या तालुक्यान कार्यक्रम जाला थंय थंय प्रेस संबोधन आमचे पार्टीचे चीफ विजय सरदेसाय हांच्यांनी केल्लें आसा. तरी एक औपचारीक भाग म्हणून हांगरसून जेन्ना आमी लॉन्चिंग केलां उत्तर गोंयचो अध्यक्ष म्हणून हांव तें सांगणें म्हाजें कर्तव्य समजता. म्हणजे पेडण्यान अनेक समस्या येयल्यो, पूण तेतूंतले 4 जर मुद्दे आमी जर हांगासर मांडपाक गेले जाल्यार पयल्या सुवातीर जो मेजर इशू जे पूर्ण थंयसरली जर इकॉनॉमी जर आतां कितें डिपेंड आसा जाल्यार सादारण कोस्टल बेल्ट इकॉनॉमी थंयसरली डिपेंड आसा, इकॉनॉमीचेर डिपेंड आसात. आनी थंयसर CR येणारी घरां आसात किंवा बिझनस एस्टॅब्लिशमेंट आसात हेंचेर CR एक सर्वे करून तेंची घरां एक तर डिमॉलिश करची म्हणून तेंचेर एक टांगती तलवार दवरल्या. आनी ह्या एफेक्टेड एरियेंतले जे लोक आसात हे पूर्ण म्हणजे एकदम भयभीत जावन अशे आसात. म्हणजे सादारण तांकां स्ट्रेस म्हणटात पळय तो हेच्या सारको आनी व्हडलो स्ट्रेस आसूं शकना अशी तेंची ही परिस्थिती आसा. हेका लागून थंयसून जे काही तरूण एकवटले आनी जेंच्यांनी आपलो आवाज घेवन विजयाच्या समोर मांडलो तेका विजयान आपण गोंयच्या एसेंब्लीच्या फ्लोराचेर न्याय दितलो अशी ग्वाही दिल्या. आतां लेबर क्लास कम्युनिटीचे लोक कमी जाल्यात, तेका लागून भायले लोक हाडल्याशिवाय दुसरो गत्यंतर उरना. पण तेचेर कितें तरी तेंच्या पेमेंटाचेर कितें तरी नियंत्रण येवपाक जाय, कारण हें दुबय वगैरे न्हू. सो तो एक मोठो विशय आसलो जो म्हाका दिसता आमी सगळ्या तालुक्यांनी गेल्या थंयसर आमकां हें आयकपाक मेळ्ळें. सो तिसवाडीन कंप्लीट करीत वयत आसतनाच आमी जेन्ना बिचोली सत्तरीन जेन्ना गेले, जेचेर आमी दोनूय तालुक्यांचे एकत्र लोकांक आपयल्ले. ज्या तालुक्यांनी जशें थंयसरली प्रेस संबोधत करतना विजय बाबान म्हटलां की नंबर 1 नंबर 2 हो त्या दोनाय तालुक्यांसून येता, त्या वेळाचेर आमकां थंयसरल्यो ज्यो समस्या आयकून आमकां खरेंच म्हणजे अत्यंत म्हणजे ही आजुनूय स्थिती आसा काय कितें गोंयकारांचेर. आनी ती सुद्दां एकदम म्हणजे स्पेशली जे शेतकरी थंयसरले जे मायनींग इफेक्टेड शेतकरी जे आसात, मायनींग सोंपलें आतां ट्युरिजमूय सोंपोवपाच्या वाटेर आसात, पूण मायनींग सोंपोवन सुद्दां थंयसरलो शेतकरी आजुनूय थंयसरल्या योजनांक आजून वंचीत आसा. तांकां आजून काही शेतकऱ्यांक कंपेन्सेट केल्लें ना. सो हें सगळें पळयलें जर जाल्यार एक चित्र उबें जालें उत्तर गोंयान की खरोच सामान्य मनशाचो आवाज जो आसा हो चेपलो वयता. आनी जेन्ना अशा एखाद्या मुवमेंटान जेन्ना एखादो स्थानीक थंयसरले सामान्य मनीस फुडें येवन निर्भयपणे येवन जर आपलो एखादो जर आवाज मांडपाचो जर प्रयत्न करता जाल्यार तेचेरूय दडपण वगैरे येवपाचें एक सत्र सुरू जाल्लें. तेचोच एक भाग म्हणून आमकां जो हांव पेडण्यासून येता पेडण्यानूय तशेंच जालें की एखादो एक मांद्रे पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर तो तेणें थंय येवन धाडस केलें आपूण बसून आपलो आवाज म्हणपाचो. तेचेर पत्रकार परिशद घेतली गेली थंयसरल्या स्थानीक सरकारी पक्षांतल्या लोकांनी आनी तेचेर टिका केली गेली.
म्हणजे तेणें फक्त म्हटलेलें की आपण 15 वर्सां सरकारी पक्षाक मत मारता आनी आपण विटला म्हणून. ह्या येद्याशा विशयाक लागून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कोणाक तरी ठोकळे कशे बसून तेचेर तुमी उलया म्हणून हें बरोबर न्हू. म्हाका दिसता सरकारान अजुनूय वेळ गेल्ली ना. सरकारान ज्या पद्दतीन तुमचो पार्टीचे विजय सरदेसाय हेणें जो मुवमेंट स्टार्ट केला लोकांच्या मागणेनुसार आवाज आयकपाक, हो आवाज बडो जो आतां गोंयभर जो चालू आसा त्या आवाजांसून म्हाका दिसता सरकारान अजुनूय बोध घेवपाची गरज आसा. डेफिनेटली जावपाक जाय. एक सुद्दां जरी प्रतिनिधी आसलो जाल्यार तो लोकप्रतिनिधी आसा आनी तो आपल्या फक्त ज्या मतदारसंघांसून तो येता दक्षिणेंतल्या फातोर्डा मतदारसंघांसून तो फक्त फातोर्डा मतदारसंघा पुरतोच उरोंक ना. तो एका पक्षाचो चीफ आसा आनी ताका पूर्ण गोंयभर भोंवपाचो पूर्ण अधिकार आसा. आनी ज्या पद्दतीन तो हे विशय घेवन वयता तो अशें न्हू की आपलो फातोर्डा मतदारसंघ वाऱ्यार उडयला आनी भोंवता अशें ना. तेचो फातोर्डा मतदारसंघ हो म्हाका दिसता गोंयचो एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांनी वचून तो पळोवन शिकून घेवपा सारको आसा.